बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोष्ट सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमचे सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. पावमडीनो माई मगस येवकार हे सकाळचे मिसान मागुया द्वार्थ पेरेरे आमचे बाप असत स्वर्गीच्या बापान ताका आपले शांतीन आपले विसवान घेवन तशेंच मागुया आपलो वाडदीस समारंभ केल्या लुर्दिना पेरेरा आनी जेशुआ लॉपीस तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी आनी आमी एक एकलो जेजूचे बरे खबरेचे आमी गोवाय आनी आमकां एक एकल्याक दिल्लो आसा देवान हो प्रवाद्याचो ताळो आमी आमचो ताळो वापरून देवान आमकां दिल्लें कार्य प्रवाद्याचें काम आमी शार्ती पावूंक हे मिसांत कृपा मागून घेवया. उतरांनी चिंतनांनी कोडण्यांनी आमी तुजी रोखमान केला सुम्या तुजी काकूत मागता सुम्या काकूत कर. सुम्या काकूत कर. तुवें आमकां दिल्लें बावतिजमाच्या दिसाक कार्य जायते फावटी हें कार्य प्रवाद्याचें करूंक आमी फाटीं उरल्या. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. तुजें उतर बळवंत शक्तिवंत तें पीक दिलें बगर वचना. आमी एक एकल्याक हे उतराचे बळ फाव कर. सुम्या काकूत कर. सुम्या काकूत कर. आनी सोरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची गरजो बापाक उबारुया. आज 9 म्हयनो 3रो म्हयनो नव्या वर्साचो मार्साचो म्हयनो आमकां उदेला. आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भोव करून हो पिराचीत काळ देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकचारान सारूंक कृपा दी म्हूण मागुया. कोनबाळे देवा आमचे बापा तुजे पोरजेचे भोगतीचेर दोयेन दिश्ट घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दोनवण करून आनी प्रितीमोगाच्यो कन्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेंत अदीक थीर जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ त्या नांव वसत्या निलेवे शारान वच आनी जें कितें हांवें तुका सांगलोलें तें त्या लोकांक परगट कर. जोनस उठलो आनी सोर्वेस्पोराचे उतराक पालो दिवन निलेवेंत गेलो. निलेवे म्हणलेलें एक सोड नाशिल्लें व्हड शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारान भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत लागलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निलेवेचो भस्म जातलो. निलेवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो. ताणें एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरिबांनी गोंडान आंग पांगुरलें. ही खबर निलेवेच्या शाराक पावली. तो आपले
शिवसोनावेलो देंवलो आनी आपलीं आंगोस्त्रां काडून तांणी गोंडान आंग पांगुल्लें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी तांच्या मुत्र्याच्या हुकुमान हाक्या निलेवीन ही फॉर्मावणी परगट केली. मनशान आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळ्यो कांयच चाकी नासतना कितेंच खावची नान आनी उदक पिवची नान. सगल्यांनी गोंडान आंग पांगुचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जोन एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपलीं नोश्टी कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थोंड करून आमचो बोस जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिली. ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतोरें. देवाचें वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. परतून म्हणुया. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. काकूट सरा देवा, काकूट करून दाखय. बोव कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोट धुवून म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. केन्नाच तूं पाट वळो नाय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. लॉर्डान म्हजे तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक येवन तुका मानता. कोती बरीत काळीज. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळो नाय. उद्गार. सगलीं उबी रावया. आतां तोरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगल्या काळजांतान म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बरो आनी काकूटसार. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमियो. लोकांची उर्पोस जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, ही खरेंच नोश्ची पिणगां. ती एक कुणां मागता, पूण जोनसाचे कुणे बगर दुसरी कुणां तिका मेळचीच ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक कुणां जावन गेलो, तशेंच मनशाचो पूत हे पिणगेक एक कुणां जातलो. दोखणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणगे बरोबर उठ्ठली आनी तिचेर कास्तीचे फॉर्मळ मारतली, कित्याक हे पृथ्वीचे शिमेतावन ती सोलोमोनाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सोलोमोना परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जोडटेचे दिसा हे पिणगे बरोबर उठ्ठलो आनी तिचेर कास्तीचे फॉर्मळ मारतलो, कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, जोनास प्रवादीच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप आमी आयकलां. ताची कल्पना आज घेवन आमी घरा या. पयलें निनिवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो. जोनासाचेर न्हय. जोनास भिवकुडो. जोनास निनिवे शारांत वचूंक भियेल्लो वचनासलो. देवाक जाय आसलो तो थंय गेल्लो आनी आपल्या नांवान ह्या लोकांक संदेश दिल्लो. आनी निनिवेचो लोक देवाचेर भावार्थ दवरता. जोनास कितें करता? फकत बोवाळ मारता. 40 दीस उरल्यात निनिवेचो भस्म जातलो. मुडीत वयता. 40 दीस उरल्यात निनिवेचो भस्म जातलो. विचित्र तें भाव भयणीनो, जोनास हिमसेल्फ इज नॉट कन्विन्स्ड. ताका वच म्हूण धाडला. आमी जाणो तो वचूंक तरी नासलो. तो तारवार बसलोलो. ताका उदकांत उडयतात. त्या माणसाच्या पोटांत बेता. तें नुस्तें ताका वोंगता. देवाचो ताळो ताका वच निनिवेक. जोनास निनिवेक वेता. बोबाड मारता. रावता. निनिवेचो भस्म जाता वो ना पळोवंक रावता. शाराच्या भायर वचून. लोक कितें करता भाव भयणीनो? निनिवेचे लोक देवाचेर भावार्थ दवरता. उपास पोटगोर करता. गिरेस्तांनी तशेंच गोरिबांनी घोणान आंग पांगुल्लें. निनिवेच्या राजाक ही खबर पावली. तोय आपल्या सिंहासनावेलो देंवलो. घोणान आंग पांगुल्लें गोबराचेर वचून बसलो. हे सगळें बाबा भयणीनो देवाच्या उतराचें बळ. द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड doesn't depend on Jonas. The word of God changes the hearts of the people of Nineveh, right from the king to the poorest man. सगळीं आपलें जिवीत बदलतात. देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचें ना हें तांचें मन जाता. इट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट ऑफ द प्रॉफिट. आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक हो प्रवादीक ताळो दिल्लो आसा देवान. जिवीत निनिवेच्या लोकांचें बदललें कोणें? देवान. कोणें? देवाच्या उतराच्या बळान. प्रवाद्यान न्हय. प्रवादी जोनास रागार जाता देवाचेर. अरे तुवें भस्म करता पूण म्हाका धाडला आनी तूं आतां भस्म करिना. ही वॉन्टेड टू सी वॉट इज हॅपनिंग. आनी देवाचेर रागार जाता जोनास. तेन्ना जोनासाक देव सांगता, पळयलां तुवें लोकांक? तांणी कोणती बरीच काळजान बोक्षणें मागलें. कितले जोटणायेन आपलें जिवीत सोडून दिवंक लागलो लोक. हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती ताणें पाटी घेतली. भाव भयणीनो, देवाचें उतर जोनास प्रवादीचें न्हय. आनी हें देवाचें उतर बाबा भयणीनो
आमकां बदलूंक देवाच्या उतराक तांक आसा. आनी उतर परगटूंक आमी जेजू बरोबर बावतिजमाच्या दिसा वी आर ऑल प्रॉफिट्स. तुमी सुपुल्लीं भुरगीं आसतना बावतिजमा दिसा आयलीं तेन्ना हांगा तुमचे ताळयेक पाद्रीन तेल लायलें, क्रिस्माचें तेल, आनी म्हळें जेजूक बापान प्रवादी, याज्ञीक आनी राय म्हूण मागलो. तसोच तूंय प्रवादी, राय आनीक याज्ञीक म्हूण तो तुका पवित्र तेलान मागता. सो थ्रू बॅप्टिजम वी आर प्रॉफिट्स, ऑल ऑफ अस. पूण आमी कितें करता? आमी भिवकुडी आमी उलयना, आमकां भिरांत दिसता. भोव करून आतां अदीक भियेता आमी. आमचो ताळो कोणूय बंद करतलो, आमकां बडकुडीन घातलो, आमकां त्रास दितले. प्रवाद्याचो ताळो आमचो न्हय, देवाचो. सो गॉड स्पीक्स थ्रू अस. And now one word can change situations, can change people's lives, can make them aware of their wrongdoings. भावमडीन होय, आमी जायते फावटी हो प्रवादीक ताळो उलोवंक सांगूंक भियेता. बट पीक दिता तो देव. ताळो म्हजो, तो बदलतलो जिवीत लोकांचें. हांव न्हय. जोनसाचो फक्त ताळो जिवीत बदललें कोणें? देवाच्या उतरान आनी निनिवेच्या लोकांक. भावमडी आज आमी घरा वयता आसतना मनान धरुया, हो प्रवादीक ताळो तुमकां म्हाका देवान दिल्लो आसा. आमी जायते फावटी जोनसा भशेन पयस रावंक सोदता. जायते फावटी म्हाका कित्याक पडला. जोनसानूय तशेंच केलें. म्हाका कित्याक पडला? मरून दितो लोक निनिवेचो. देखून तो पडून वयतालो, तार्सुसाक वयतालो, पडून वयतालो. देव ताका हाडटा पोत्तून. सांग निनिवेच्या लोकांक सांगता जोनस. ही इज नॉट कन्विन्स्ड. बट द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. Always believe in the power of the word of God. जिवीत मनशाचें बदलता. खोडपा सारकेली काळजां, he melts like snow. कोण? The word of God. आयज बाबा भयणीनो, हेंच देवाचें उतर आमकांय बदलूं येता आनी आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांचें जिवीत बदलूं येता. देव आमकां एक एकल्याक वापरता आनी वापरूंक रावता. फाटीं रावचें न्हय. देवाच्या उतराचो फोड सोयगांत आनी सोयगा भायर, इन एंड आउट ऑफ सीजन, लेट अस थ्रो द वर्ड ऑफ गॉड इनटू द हार्ट्स एंड मायंड्स ऑफ अदर्स. ही विल चेंज, नॉट मी. ही हॅज द पावर. It is His word. ताचें उतर जिवीत बदलता. प्राचीत काळांत हें ताचें उतर सगल्यांक सादवतलें. फळां भरपूर मेळूंक हे मिसांत जेजूची कृपा मागुया. वेदीचे उंड्या सवे बेटोनेक आमी गायन गावया. सी 40 पान 40 सी 43 पेज 46.
भयणी भावांनो, हे आमचे बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुजे मोहिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिल्या 3 देणी आमी आयज तुका भक्तीन भेटयता. सासणाचे जिविताचे ओकोद ती आमकां जावच्या, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ती बदल आनी जेजूचे मांस आनी रोगत ही आमची देणी जाय शिकोर. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभे आसूं, तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्विदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नावी ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. देवा आमचे बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे ताय तूं भोव मोगाळ. देखून तुजे ताय आमचे उपकारी मौन दाखोव हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडटा. आनी आमचे देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागता. त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं ही आमची देणी तुजे पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत करून आमकां तूं दिव. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपले मोन्नाचे आदले राती जेजून आपल्या शिसां घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें दाकांसुऱ्यान भरलेली कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करता. ताच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळायलोली ताची कूड आनी कुर्सार बारयलेलें ताचें रोगत आमी तुका भेटयता. आतां मोगाचे बापा, जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बरोबर आमकांय तुजे बेगीन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुजे जेवणांत वांटो घेवंक तुवें आमकां आमंत्रण केलाय. तुजे जेवणार तुजे पुताची कूड आनी रोगत आमकां दितना त्याच पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां तूं भर आनी नवसरलेलें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. बापा, तुजे खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरना. देखून आमी मोग करता तांकां विसरूं नाका. तांकां सांबाळ आनी राख म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगली. भाग्यून झुजा तिजो पोती.
आनी सगळे तुजे भक्तां सांगता सुर्गीच्या राजान विश्वासान आमी पावूंक तुका प्रार्थना. बापा, कोश्टां दुखींक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देशांनी आसलेल्या सगळ्या आमचे क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जीव करपा दी. बापा, तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयल्यार तोच मोग ओळखून आनी अजाप जावन आमी तुका वाखणटा आनी म्हणटा त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या सर्वेश्वरा सुरवाईट आमकां निवार दोया करून जिवितांत तुजी सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बरो मनशानूच रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक मुडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एक पोटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. देवाची सेवा वस्तू जेजू बापाचो शब्द ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. ह्या जेजूचे जेवणांत वांटो घेवन प्रवादीक वावर करूंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. कोम्याच्या वेळार गायन गावुया. जेजू मोच्या D16 पान 50 आणि 5 D16 पेज 55. Gesù moncia il mondo sotto
प्रार्थुया. देवा काकुत्सरा बापा, तुझ्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूंत आमी आतां वांटो घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फाव कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भावमणीनो, मार्साचो म्हयनो भाग्योन झुजेक भेटयलेलो म्हयनो. खेरीत भाशेन आमच्या घरांनी आमी भाग्योन झुजेचो तेस करुया. भाग्योन झुजे बरे मरणाचो आस्कारी आमकांय सगल्यांक बरें मन आसूंक आनी भोव करून भाग्योन झुजे पवित्र सभेचो आस्कारी राखणदार. हे भाशेन जेजूचो आनी आंकवार मेळचो ताणें सांबाळ केलो. आमचेय पवित्र सभेचो सांबाळ करूं तरेतरेच्या तुफानाक सांपडलेली पवित्र सभा तिका राखूंक भाग्योन झुजेचो आदार आमकां मागूया. ब्रेस्त शुक्रारा दीस म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार कुर्साची वाट इगोर्जेचे भायर 5:30 ते उपरांत मीस आनी मिसा उपरांत आमचो जेलादोरांची जमात मागण्यांचो आपोस्तलाद तांची जमात. कुर्साची वाट तयार करूंक अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर आपोस्तलाद जेलादोर हातांची मागीर मागता हांव 14 जाण ही कुर्साची वाटीची मागणी वाचूंक आमकां जाय. ताणें फुडें सरचें. आनी शेनवारा दीस चवथीर सिनियर सिटीजन्सांची जमात डॉक्टर जोएन डिसूजा उलोवप दितली. 4 वरांचेर आमी सिनियर सिटीजन्स आनी दुसरी कोण आयकूंक सोदतात तांणी येवं येता. डॉक्टर फिजिओथेरपिस्ट तरेतरेच्यो एक्सरसायजीस आमकां आमच्या जिविताक बऱ्यो ते आमचे लागीं उलयतले. म्हणटच तातूंत वांटो घेवंक वावरया. शेनवारा दिसाक सांजे 4 वाजता. आजतान आमी तयारी करता इंटरनॅशनल विमेन्स डे 12वेर. हांगा सांकिस्तीन तशेंच ऑफिसांत एक पेपर दवरलेले आसतले तांचेर आमी नांवां बरोवया आनी तातूंत वांटो घेवया. भोव करून दीस इज ओपन फॉर ऑल विमेन अस्तुऱ्यांक आनी आमचे सिस्टर्स ऑक्झिलियम कॉन्वेंटाच्यो फुडाकार घेतात हो दीस बरो जावं म्हणटच आमी नांवां दिवया, येवया आनी वांटो घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. आपटॉन सायबा पडला I 1 पान 116 I 1 पेज 116.